आमची माती आमची मनशां आयच्या प्रसंगाक वीक्षकांनो तुमकां म्हजो कालतो प्रणाम. कागाद जरी वाऱ्यार उपता तें नशीब, पूण सुकणें उपता तें नशीब न्हय, ती सुकण्याची मेहनत. जिवितांत नशीब तुका हात दीत, पूण मेहनत तुजो हात सोडिना. हें उतार जायत्यांच्या जिविताक आनी प्रत्येक जावन आमच्या कार्यांत येवन आपलो मेहनत आपलो अनुभव वांटलेल्या जिणेक सर करता आसतना सत दिसता. ह्या उतरांनी जिविताचीं तत्वां सताचीं सत्वां आटापून आसतात. भोवमोगाच्या वीक्षकांनो, आमच्या जिल्ल्यांतलो प्रत्येक जावन मंगळुरी क्रिस्तांव समुदाय मुळान कृशीक. आमचे पुर्वज कृशीक आनी आमच्या कुटुंबाचो आदाय कृशयेंतावन येतालो. कृशयेंत दोन वांटे करचे तर गादे बेसाय एका वांट्यान आनी दुसऱ्यान फुलांची कृशी आसा. आनी तांतल्या तांतू सांप्रदायीक आनी सांस्कृतीक गिरेस्तकायेक लागशिल्लो संबंद दवरनासचे मोगऱ्याकळ्यांची कृशी आमच्या मंगळुरी समुदायाक एका रितीचो अभिमान दिता. फुलां कृशयेंत मोगरे कळे लाभ हाडटा. कितलेशा कुटुंबाचो प्रधान एक संपादनाची वाट जावन पोस्ट लेगून करता. आजुनूय मंगळूरच्या सेंट्रल मार्केटींत, आदल्या सर्वीस बस स्टँडा लागीं आसच्या फुलां मार्केटींत, कार स्ट्रीटच्या फुलां मार्केटींत आमचीं जायतीं मनशां व्यार करचीं, फुलांचो व्यार करचीं आमकां दिसतात. आनी ही मनशां जळकेक येता आसतना आमच्या मोतीक उडास येता. आमचो रोस जावं, खरार, काजार, कसलीय समाजीक संभ्रम जावं दी, ह्या मोगरेकळ्यांच्या परमळान स्त्रियांच्या माथ्याक सोब दित आसतना दादल्यांचो हुरूप सडयतात. आनी हो परमळ संवसारभर संप्रदाय गिरेस्तकाय सांगून पासारता. आनी आज ह्या कृशयेंत हेळिल्ल्या फाटल्या लगभग 40 ते 50 वर्सांचो अनुभव ह्या शेतांत जोडलेल्या एका मानेस्ताक, जो आमचेच मातयेंतलो आसा, ताका आमी आमंत्रीत केला. शंकरपुरांतून 3 किलोमीटर पयस आसच्या पांचीमार ताचो गांव आनी तो आसा इग्नेशियस रेमंड डिसोजा. रायू म्हणल्या नांवान चड वळखीचो आनी ताच्या कुटुंबाचो प्रधान आदाय ह्याच संपादनांतावन. 80 वर्सां आदीं देवादीन बाप बाजिल पेरीस शंकरपुरा ह्या जग जावन येत आसतना त्या लोकांची गरीबकाय, थंयसर आसचे संकश्ट पळोवन त्या लोकांक मोगरेकळ्यांची ह्या कळ्यांची कृशी करच्या विशयंत अनुभव आनी माहिती दिल्लेल्यान आज त्या सगळ्या वाठारांत जायतो लोक ही कृशी, ह्या फुलांची कृशी करूंक शिकलो आनी आपल्या कुटुंबाचो प्रधान आदाय जावन ह्या कृशयेक तांणी विंचुल्लें आसा. आनी फाटल्या त्या अनुभवाक लागून आज देश विदेशांनी ह्या शंकरपुराचे कळे भोव फामाद जाल्ले आसात, भोव नांव वाडलेले आसात. मानेस इग्नेशियस सोजू आपलें मुळावें शिकप सोंपतच ह्याच कृशयेक देवलो. प्रस्तुत ताची पतीन वेरोनिका सोजू आनी देवान दिल्लीं 2 विंचणार भुरगीं आसात. एस्टन डिसोजा ताणें इंजिनियरींग शिकप जावन तो येदोळसो कामाक लागला आनी ताची धूव आसा आयनिशा, तें M.Com शिकप शिकते आसा. तांच्या भुरग्यां सवें 11 जाणांचें म्हणजे वडिलां आनी भुरगीं अशें 11 जाणांचें कुटुंब ह्या संपादनांतावन भोव तृप्तेन ते जियेतात. मात न्हय आसतना मानेस इग्नेशियस कृशी सांगतास ह्या फुलांचो व्यार करचोय तो अनुभव ताजे थंय आसा आनी तातूंत आपणाक ताणें व्यस्त केला म्हूण येता. ताच्या बराबर केटरिंगाचो संस्थोय तो चलयता. निशा केटरिंग फाटल्या 25 वर्सां तावन तो चलयता. त्या वेव्हाराक लागून लगभग 400 कुटुंबां ह्या ताच्या वेव्हारांत मेळून आसात. म्हणजे केल्लीं फुलां ताच्या सांगाता वेव्हारीक जावन ताच्या सांगाता संपर्कार्थी आसात. आज आपलो हो अनुभव आमच्या सगळ्या वांच्याक आयच्या कार्याक व्हरत्या मानान आनी मोगान हांव स्वागत करतां. मानेस इग्नेशियस डिसोजा तुमकां स्वागत. मानेस इग्नेशियस, मोगरेकळ्यांची ही कृशी
कुटुंबातावन देवून आयिल्ली वा तुवेंत ती सुरवात इल्ली? ही मोगऱ्यागोळाची कृषी आमच्या मालगाडीच्या कुटुंबात देवन आयिल्ली. ती पहिले शंकरपुरा प्रारंभ जाल्ली. ते सालोदर पॅरिस बापानी प्रारंभ केल्ली. ते जावन सगळ्या क्रिस्तांवांक पासारली. आमच्या आसपासच्या बंटकल, शिरवा, बोळये, कडपाडी तेणे बरोबर पासारन ती एक आमचे जे सगळ्या जिवनाक एक दुबळ्यांक सदांच एक सकाळी उठून काम करणं, तांतूं मेळ्ळे ते आईवज कितें मेळटा ते मध्यवर्तीक दिवन ते वेरकारा दिवन तांतलें कितें मेळटा ते सदांच तांचें जिवन काडलें आसा. नाही तर आज एक प्रधान संपादनाची वाट जावन ही कृषी तुमकां आदार दिवंक शकल्या. सगळ्यांक आदार दिवंक नाही शकल्या. तुम्ही आज कितल्या जाग्याचेर ही फुलां कृषी करते आसात? आमी म्हळ्यार आतां एक 40 झाडां या 20 झाडां 30 झाडां 40 झाडां मिनिमम दवरल्यार तुका तुज्या सगळ्या कुटुंबाची एक भरपूर पोस करूंक पावता. पूण तुमच्या लागीं कितलीं झाडां आसात? आमच्या लागीं आसा 40-50 झाडां आसात. झाडां आसात नाही 2 गडे लायल्यात. बरें. कळ्यांची कृषी करची बरी वा विक्रो चलोवचो म्हणजे ती फळां घेवन व्यार करचो बरो, ह्या दोनां मदें तुमकां खंयचें बरें म्हण दिसता? तातूंत सगळ्यांक एक एक देणें दितात देव. कित्याक म्हण सांगल्यार पयलें कृषी आमी केल्ल्या शिवाय ताणें इकपाक व्हरूंक जायना. पळय नाही कृषी करची बरी. कित्याक म्हळ्यार कितलींय फुलां जाल्यार 10 वरां भितर बांदून दिवन मध्यवर्ती दिल्यार तो 1 वरा भितर वेरकारा दिता. पयल्यान काण दिवचें ताका म्हज्या लेकार बरें एक बरी कृषी ताची म्हणून चिंता. कित्याक म्हळ्यार तें उरलें काम दिसान ताचे दुसरें करी येता. ताणें करी येता. हें एक मेन बेनिफिटाचें एक काम करन दुसरें खंयचेंय कामाक वस येता. नाही देखून तूं पयलें काण दितलो लावन फुलां बांदून दितलो ताचे पयलें ताका लाभ म्हूण सांगता. नाही पूण तातूंत कृशयेंत फुलां करच्यो एक वांटो, पूण ती फुलां गुंदचो आनी एक वांटो आसा बांदचें. नाही ह्या बांदच्या वांट्याकी जाणां जाय पडटात आनी ताका वेळा भितर तें जायचें पडटा. ताका चेंडलाकार मोल दिवंक आसा. काडूंक चेंडलाका दिवचें, बांदूंक चेंडलाका दिवचें. नाही मिनिमम एका मनशान एका दिसाक एक 8 फाटल्यान म्हळ्यार 4 चेंडू 4 चेंडा फाटल्यान 50 रुपये ताचो वावर ताचो आसा. ताचे वर 16 मेळिल्ले ताका वावर एक 8 ते ताका. नाही बरें. कळ्यांची कृषी करतल्यान हेर खंयच्याय कृषये विशयेन चिंतूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ह्या कृशयेक लागून ताणें निजायकी एकाग्रतेन वा तगलें चिंताप दवरून फुलांच्या कृशयेच्या फाटल्यान वेळ घालिजे असलें एक चिंताप आसा. हें सारकें गी फट? हें सारकें म्हणून चिंतूंक जायना. कित्याक म्हणल्यार आमचो सगळो दीस पडतो ग्रास तुका फुलांचो तूं आतां सांगूंक जायना. ताका घरा एक बेसाय घर आसता, तो फुलां झाडां लायता, बेसाय घालता, ताचे वयल्यान ताका मिल्ल आसता तांदवाचें, तेय दाणे पळयचे. पयल्या सुवातेर उठून 6 वरार फुलांचें काम पयलें करता तूं, मागीर बेसायाक वता, मागीर दुसरें काम करता. पूण ताणें 12 वरां भितर ती फुलां काडन जबाबदारी ती ताणें दिजेस नातल्या ताणें सोडिचें काडनासतना. बेसाच्या टायमार कुलकारांक सोड सांगून आनी फुलांचें काम करीचें. तशें म्हणटा आसतना खंय सर्गी तुवें एक ऑप्शन दवरचें पडटा. तुवें एक तें नातल्यार हें आनी फुलां थंयसर आज नाकात फाल्यां काडया म्हळ्यार ती फुलां फाल्यां काडूंक तुका मेळना. म्हळ्यार फुलिल्ली सोड आसतात कोळ तुका दिसना. नाही दोयस जाता झाड. नाही देखून तुका तें फुलिल्लें तुवें मेक लायल्या शिवाय हें कोळ तुका काडूंक मेळना. नाही देखून त्या दिसाचें काम त्या दिसा जाय करीचें. बरें. ह्या फुलांच्या कृशयेची व्याप्त सुरू करचे तर आरंभार कितलो विनियोग करचे पडटा? म्हणजे लगभग कितलो जागो आसाचे पडटा, कितलो ऐवज घालीचे पडटा तुमच्या अनुभवान? विनियोग म्हळ्यार हांव तुका सांगचें जाल्यार आतां तुका पयशे नासतना करूंक जाता. एका झाडाक आदल्या काळार 25 रुपये 10 रुपये आसले, आतां त्या झाडाक 100 रुपये आहात. आतां विनियोग करचेच पडटा. आमच्या टायमार विनियोग उणें करिल्लो. कित्याक म्हण सांगल्यार एक झाडांत 100 फीट 5 फीट गॅप धरल्या जालो आनी ताका बरो एक सुवात पाळांतलो जागो त्या जाग्यांनी आमी झाडां लावन हेर रूख लागीं आसूंक नजो बरें वत आसा जर
बरी पावसाची कली जर ते ऊस बांधतल्या बरी पडायची ऊस करलायची नाही ऊस करलाय म्हणजे तितकेशे तपकट जाग्यार नाही तितकेशे उभा राहायच्या जाग्यार ना तर आम्ही माती म्हणी आणि बरन हा त्या जाग्यार आम्ही झाडां लावूक जाय नाही गे हय विनियोग म्हळ्यार मागीर खर्च 3 वर्सां आमचो इल्लोसो खर्च येतात कित्याक म्हटल्यार हा खर्च 3 वर्सां तुका भरपूर ताचे बेळ्याचे मुनाफो काडी जाल्यार आमी हा मिनिमम 3 वर्सां लागतात 3 वर्सां लागतात 3 वर्सां म्हणजे 3 वर्सांपर्यंत आनी काय अपेक्षूंक जायना अपेक्षा जायना नाही गे तुलाय जायना ताचे दिसपडते क्लासाचे मेळटात हा पूण ताचे लाभाचे आमच्या भरपूर काडी जाल्यार ताणें 3 वर्सां ते झाड बरें करून हा पोस्ट करून भुरग्या भशेन आमी भुरग्याक कशें पोस्ट करता तशें ते पोस्ट करूया नाही गे हय बरें बरें तूं जो वावर म्हणजे तूं कृशी करताय व्यार करताय तशेंच तुजें ही तर कॅटरिंगाचें अशें म्हणून तुजे लागीं व्याप्ती आसा तूं जो वावर फांत्यार कितल्या वरार आराम जाता आनी रात कितल्या वरां पर्यंत रमता म्हजो वावर म्हळ्यार म्हजो व्यत्यास आसा कित्याक हांवें सांगलें तुका सांगलां कॅटरिंग म्हजे लागीं आसा म्हणून वय हांव थोडे फावटी 3 वरां उठ्ठा 4 वरां उठ्ठा आमी ना जाल्यार मिनिमम 5.5 वरां उठाचेच उठाचेच उठून आमी त्या झाडांक पावस येयल्या टायमार कांय करूं जायना गिम येयल्या टायमार युवाच्या टायमार आमी सगळें धुवो पडटा म्हळ्यार चाळी धुवो पडटा तो धुवो जोडून फुलां काडीची फस्ट धुवो जोडून एक स्प्रे पायपात ना जाल्यार सिदीन बुडोवचें अशें आमी सिदी काडून उडयता तशें उडोवन आमी ते तो दोव पडटा कितें वळू जोडटा हा हा आमचें उदक ताचें पाल्याचे वयर उदक आमी उडयलें पडटा ना ताचे धुवो जोडटा फुलां काडून बरी जातात हा ना जाल्यार तुका थंड चड हाता लागता थंड लागता उदक येता तुज्या हातान फूल काडटाना तुवें धुवो जोडल्यार तुका उदक कांय येना ड्राय फुलां मेळटात काडून बरें बरें हय मागीर तुवें 7 वरार फुलां काडचेच आतां 9 वरार उदाहरण एखादें मिसाच म्हणजे 8 वरार मिस काला वचोंकूच जाय ती म्हणजे कामार आसा ते ताणें फुलां काडून ते वचोंकूच जाय ते देखून वावर सगळ्यांचो पयलेंदा 5.5 वरां जावन फुलांचो वावर आमी प्रारंभ करचेच ताच्या उपरांत मागीर उपरांत बांदचें बांदचें काम आमी भुरगीं जाल्यार भुरगीं म्हणटात ना जाल्यार आमी कोणाक कामगारांक सांगचेच पडटा तांकां ताच्या चेंड्याक 5 रुपया बांदिल्याक 5 रुपया काडिल्याक नाही गे हय दिजे तुका हांवें वदळ सांगल्या बरें 50 रुपया खर्च त्या तूं फडटास नाही गे ताच्या वयर आयलो तुजो लाभ म्हजो लाभ ताच्या उपरांत तूं व्यार काण घेवन या फुलांक काण घेवन वताय की वा ते घेतात ना फुलां काडून हांव कलेक्ट करता हांव एजंट हांव काट्याकार वय तूं घेताय हांव घेता म्हणजे हेर मनीस हाडून तुका दितात हय म्हाका दितात हांव घेता फुलां घेता मागीर घेवन म्हाका मोडू बेडले फस्ट काटे म्हजे ताजे उपरांत शंकरपुरा बरें हय कळे वर्साच्या खंयच्या म्हयन्यांनी चड जातात गिम येयलो दीस म्हळ्यार जानेवारी अप टू जानेवारी तावन मे जून 15 म्हणसर पावस केदाळ बरो सुरू जाता तसो म्हणसर तुका उदक आनी ताका बरी पोस करची जाल्यार तुका दरबस्त फुलां जातात नाही हय बरें सगळें तुजें इनकम त्या 4 म्हयन्यांनी येता नाही गे सगळ्या त्या म्हयन्यांनी तुका बरो आनी त्या वेळार चड बरो वावर करचें तुवें फुलां झाडाचो वावर घालचें नाही गे निमाणें तुर्तान तुजे लागीं विचारचें जाल्यार ही व्याप्तेक लागून तुका समाधान आसा गी तृप्ती आसा गी ह्या समाधान आसा कोंडी जावन बरी एक्सरसायज जाय मनशाक बरी एक्सरसायज जाय ताचे सांगता पयशे ताचे सांगता घरा आयल्यान सगळ्यांक एक काम बोस उठ म्हळ्यार फुलां मानतना आतां एक्सरसायज जाय बोसाचे फुलां काडटना बागसाचे उदक ओतीचे व्हडलो एक्सरसायज मनशाक नाही गे पिडा उणी आनी खंडीत जावन तातूंत तुका वावर केल्यार तुका तुजे दिसपडतो राजकारणी बँकां दवर खंडीत मेळटलेच नाही गे मेळटलेच भोव अपुरबाय भोव मोगेच्या वीक्षकांनो आमच्या सांप्रदायीक गजालींक भोव लक्ती जाली ही व्याप्त मोगरे कळ्या विशयान कितलीशीं पदां आसात कितल्योश्यो कविता आसात कितल्योशीं लेखणी आसात आज आमच्या खाजारा सोबाणांनी आमच्या संभ्रमीक कार्यांनी ह्या कळ्याचो परमळ नाश खंयचे खाजें सोंपता आनी असल्या व्याप्ते विशयांत जाणवायवाणच्याक आमच्याच मातयेंतलो एक अपुरबाय असो मनीस तुमचे समोर आज ह्या टीव्हीच्या पडद्यार आसा बरें अशें म्हणटा आसतना एक चिंताप म्हज्या मतीक दावता आनी तें चिंताप ॲन फ्रँक्स म्हणल्याच्या डायरींत तिणें मरण पावल्या उपरांत कोणाक दिसलें खंय डेड पीपल रिसीव मोर फ्लावर्स दॅन द लिव्हिंग वन्स बिकॉज रिग्रेट इज स्ट्रॉंगर दॅन ग्रॅटिट्यूड जिवंत असच्या मनशा प्रास मरण पावल्ल्याक चड फुलां लाभतात जावंक पुरो तो आमच्या गौरवाचो या मान दिवचो संकेत तरी त्या मनशाक कसलो फरक आसा मरणाच्या उपरांत जिवितांत
प्रत्युपकाराप्रास पश्चाताप बळवंत काही मोगाच्यानो मनशाच्या व्याप्तेक साधनाक कसबाक आज आमी मोल बांदूंक जायना पूण ताका मोल येता ताणें आपलो दिश्ट दवरलेल्यान आपलो शेवट दवरलेल्यान दूरदृश्टी ह्या सोपाणा राटयलेल्यान जशें हर प्रसंगांनी तुमचो सहकार आशेता तो सहकार ह्या प्रसंगा उपरांतय हांव अपेक्षिता आमच्या कार्या विशयंत तुमचे अभिप्राय तुमची सूचना तुमी म्हाका धाडून दिया हें कार्य आमी तुमी सांगाता मेळून लोकां मेरेक प्रभावीत जावन पावोवंक आमच्या मातयेचो वास आमच्या मातयेची गिरेस्तकाय आमच्या मनशाचें साधन तांची तांक आनी हेरांक दिवचें प्रेरण प्रभावीत जावन हेरांक पावोवंक आमी सांगाता वावुरया. बरें, मानेस इग्नेशियस शंकरपुरा पांगळा उडपीच्या जायत्या कडेन ही कृशी बरान चलता. हातूंत क्रिस्तांवांचो पात्र चड आसा अशें म्हणटात. हें वैगी ह्या हेर जातीचो लोकी ह्या कृशयेंत मेळून आसा. हे वय कितें म्हण सांगल्यार सुरवेल्या टायमार क्रिस्तांवांनी सोड उमेदीन हे पुलांची कृशी प्रारंभ केल्ली सुरवेल्या टायमार. मागीर तुजे शेजारा आ क्रिस्तांव भाव हर एकले आसता शेजारा वय तांकां तेजे बेळे बळे तांकां उमेद येता न्ही वय त्या तांणी आ क्रिस्तांव भावांकी सगळ्यांनी वांटून हाडली. आतां ज्या कालार क्रिस्तांवांच्या वरनी सोड आ क्रिस्तांव भाव उमेद सोड नेंगी चड आसा चड आसा सगळ्या जाती घातीची ताज घातीची तांचो वावर सोडा. उदाहरण मुस्लिमांची पुलां झाडां करनातली आदल्या टायमार सुरवेच्या टायमार. आतां तांकां एक थोड्यांक उमेद आसा ती पुलां लायतात नेंगी मुस्लिमांची ह्या कृशयेच्या आसात क्षेत्रांत म्हज्या लागीं कोळवार आसात नेंगी मुस्लिमांची. नेंगी त्या देखून आतां सर्वांकी आं कोणाक जागो आसा 3 सेंस जागो आसल्यार पुलां झाडूंक जायना जायना एक अर्द एकरो 10 सेंस म्हणी जागो जाय त्या झाडां तुका भरपूर झाडां थोडी लावन म्हणी दीस काडी येता नेंगी. हय बरें, आमी फुलां वाडोवची मेहनतेन आमी मेहनत घालता काम करता पूण वेवहारीक जावन नायत्यांनी वेवहार करचो आनी आमच्या प्रास चड ते पयशे करतात ह्या असली एक चिंताप आसा. म्हणजे आमी खंयगी मेहनत घालता पण हाचो फायदो कोणगे हेर जोडटात म्हणलें एक आसा. तुमचो अनुभव कितें? ते खंडीत कित्याक म्हण सांगल्यार हे बिजनेस प्रारंभ जाताना वेरकार जावन आशिल्ले मुस्लिमाचे म्हळ्यार ब्यारी तांकां पयलें सांगून वेरकार म्हळ्यार ब्यारी वेरकार म्हणचे तांकां. त्या वेरकारांक जड जावन तांणी वेर करचो आसलो. तांणी वेर करतना आमी तयार केल्ली पुलां कोणाक दिवची म्हणलें एक सवाल आसलें. आमी शंकरपुरा जावन काणकोण चोरून या कितें हांगा कोडयाल हाडून इच्छा बरी नात सांज जाता देखून आमी खंयच्या रितीन म्हणजे कार की त्या पयले कार आसले सायकलां आसली पयले बायकां नासली ती करून ह्या वेरकारांक मुस्लीम भाज्या दिवचे आसले. ते मनीस आतां ताचे आदले मनीस नात आतां मध्यावर्ती म्हज्या वरनी व्हड प्रायाचे मनीस आसात ते आमकां बरे सहकार दितात. हय वेर करच्यांत मुस्लिमाचे फुलांचे वेर करच्यांत जावन ते मुस्लिमाचे उत्तम म्हूण हांव सांगता. दुसरे आसात हिंदुवांचे आसात वेर करतात आसात मस्त जातीचे आसात पुरा पूण तांचे चड ते चड ते जावन आसात. क्रिस्तांवांचे आसा आमच्या बायल मनशांक कोडयाळ मार्केट भितर वय कितली बायल मनशां ती सीधा व्यार करतात. खंयगी व्यार घेवन म्हणजे ती फुलां हेरां कडेन जावन तुमी खाण घेवन व्यार करचे आमचे क्रिस्तांवांचे इल्लेशे उणे म्हणून आसात. मेन तो एक 2-3 जाणां बायल मनशां सामान हांव म्हाका गुंतना पूण जाल्यार डायरेक्ट व्यार करची आसात. भोव बरें भोव अभिमानाची गजाल. काय हांव चिंता असलो व्यार असलो धंदो असलें चिंताप आमच्या पिळगेक आयलें तर मुखल्या दिसांनी आनीक चड फायदो आमच्या मनशांक कृशिकांक लाभतलो येतात म्हणलें बारी भोंग आतां शिकोवप सोडा वय तें सारकें. फुलां कृशिकांक आदार दिवंक मार्गदर्शन दिवंक संस्थे ह्या तरबेती केंद्रां आसात गी आसात. आमचे उडपी कृषी इलाक्यांत आमच्या शंकरपुरांत मस्त जाण आसात मेंबर. एक शर्मा रामकृष्ण शर्मा म्हूण आसा आंध्रू लोब म्हूण आसा ते बरे ताजे मायेत आनी सदांय म्हाका हाडून दितात ते खाली जाल्यार. मागीर ताणें आमची फुलां मोगरी कोळ्याची फुलां इंटरनॅशनल मार्केटीक इंट्रोड्यूस केलां. ते उडपी जिल्ले मात्र सोडले दुसरे कोणाक ना ते आमच्या मोगरी कोळ्याचे इंटरनॅशनल मल्लिके कृषीचे इंट्रोड्यूस जाला ते रजिस्टर्ड
तशें म्हणटाना ते पेटंट मेळिल्ले वय वय आतां तेंची तुमकां ताजो फायदो मेळोंक सुरू जाला की म्हणजे भायल्या देशांक हांगाचे कळे वेतात की वतात दुबय आनी पुराय वतात दुबय वेतात दुबय वतात हर एक कडेन वतात आय सी आयस थर्माकोल बॉक्स आसा हां ताका आयस क्यूब हां घालून ते पॅक करून दिवचे हय ते व्हरतात तर हे दोळ आंतरराष्ट्रीय मट्टाक हे कळे पावले तुमचे दुबय घालचे म्हणून सांगतात पूण आमी एकच सवाल तांकां घालचे म्हळ्यार घाले म्हळ्यार तुमी येवन आमचे कडेन जावन उरीचे आमकां बचपे आनी फ्लायटाक वेट करूंक जायना म्हणलें म्हणजे एक सवाल आसा तांकां नाही गे हय बरें बरें सरकार आतां न्हू तुमकां कृशिकांक कितल्या वांट्यान पाठिंबो आनी प्रोत्साह मेळटा पयलें कांय मेळना नासलें आतां अल्पसंख्याकांक आमच्या देश जावन बिस्पा जावन पाद्र्याबा जावन या तुमच्या जावन खंयचे माध्यमां जावन अल्पसंख्याक तांकां बरें एक लाभ मेळचे थोडी योजना आसात उदाहरण एक सांगचें जाल्यार हांवें मल्लिके कृषीक कांय नासतना 32,000 रुपया मेळटात म्हणजे कृशिकांक कृषिकांक खंयच्या रितीर मोगरी कोळ्याचे आहा मोगरी कोळ्याचे झाडां पळोवन हां 32,000 मिनिमम मेळटात वर्साक वर्साक सबसिडी सबसिडी हय, नाही हय. भोव अपूर्व अल्पसंख्याक अल्पसंख्याक पूण हेर बहुसंख्याक स्त्रियांक बहुसंख्याक मेळटात मेळटा. दुसरे कॅटेगरी आसा हा ओके त्या विशयान म्हणजे तुवें अल्पसंख्याक जावन तुवें ताजो फायदो आमच्या हेर जातीच्या आमच्या सांगात. हेर भावा भयणींक त्या विशयान खबर आसा की एकल्याक जोडी येता जोडी येता जोडी येता भोव हर अपूर्व एक जात घात म्हणून कांय ना हा हर एक जोडी येता नाही गी पूण आरटीसी मात्र जायचे हा तुझ्या जाग्याची आरटीसी जायचे भोव मोगाच्या विशयकानो ही एक भोव अपुर्बाची संगत आनी एक माहेत अशें हांव उलयता जायतीं जाणां कळ्यांची कृशी करतलीं आसात वय तर सरकारांतल्यान कसलो पाठिंबो आनी प्रोत्साह मेळटा त्या विशयान भरपूर जावन माहेत आपणावन ती जोडूंक आनी तो फायदो जोडूंक आनी कृशयंत चड मेतेरपण दाखोवंक ह्या द्वारे हांव उलोय दितां बरें फेस्तां परबे वेळार हिंदवांच्या बऱ्या दिसांनी संभ्रमाक लागून ह्या कळ्यांचें ह्या फुलांचें मोल सडटा डिमांड वाडटा आनी ताचो फायदो कृशिकांक शीद मेळटा की वा फकत मध्यवर्तींकच लाभ येता पळय प्रारंभ म्हळ्यार आमी फस्ट काडटा फुलां काण दिता पळय ताणें बांदतल्याक आमी मध्यवर्ती हांव एक मध्यवर्ती हांव रेट घालचो एक एजंट एक 100 जाणांत हांव एकलो पूण आमी ते रेट घालचे कोणाच्या जावन म्हणून सांगलें आमचे आमी घाडटा फुलां कोणाक पळय कोणच्या गांवांत जात्रे कोला आनी कितें व्हडली आतां फळाली जात्रे म्हणून आसा त्या जात्रेच्या ताका कोणा ऑर्डर आयले हांगा कोणाच्या एजंटाक सोड ऑर्डर आयले फुलाक तो आज फुडले 100 गणाले 200 जाय म्हणटा तो आदल्या दिसात कळयता तुमकां कळयता तो ह्या फुलां सोड जायचे म्हणून आतां तूं आनी हांव एजंट जाल्यार तुवें तुका 200 ऑर्डर आयल्यार तूं म्हजे कडेन फुलां विचारताय रेट वाडटा मध्यवर्ती कांय कमिशन हांव मध्यवर्ती म्हाका कमिशन मात्र हांवें जबाबदारी काणूनचे जबाबदारी घालचे ताचे पयशे हाडचे आनी कोळे कोण काणी ताका पयशे दिवचे पयल्या सुवातेर रेट बरी पडल्यार बरे दीस मेळ्ळ्यार फुलां काडटल्यांक बरो मुनाफ आसा म्हणजे तो लाभ ती रेट कितें तुमी फिक्स करतात ती सीधा कृषिकाक मेळटा मेळटा हरी एक आनी मध्यवर्तींक आतां कमिशन मात्र हय आनी वेरकार तो डबल रेट विकत कित्याक म्हणून सांगलें ताणें आमचे जावन काण करून ताणें कामागारां काण करून ते व्हरून न्हीद गळोवन आनी एका रितीची रिस्का विकून वचना जाल्यार ती फुलां ताणें फ्रिजान दवरचे न्हय अरे शिकीचे ती पाड जाल्यार गेली तोच जबाबदार न्हय पयशे आमकां ताणें काराट दिवचे पूण काण दी जाल्यार कळय लुकसाण ना ताणें वावर मात्र करीचे सकाळ संजे म्हणसर ताका तातूंत बेनिफीट मेळटात ताणें आतां इंट्रस्ट ताका आसूं जाय न्हय बरें कृशिकांनी सांबाळीची जाल्ली जागृतकाय खंयची म्हणजे कामाच्या संगतीन कसलें काम म्हणलें सवाल न्हय जागृतकाय कसल्या रितीची जागृतकाय शिस्तेची गजाल जावन दी या फुलांच्या क्रिमी किटांची या पिडेची असल्यो गजाली या नैसर्गीक जावन कसली जागृतकाय ताणें सांबाळीची खंडीत जावन झाड जर तर पाड जालें जाल्यार तुका ताचो हे पोरा गेलो दीस पडटकीर रास केलो न्हय ते झाड तुवें पाड जायतल्या बरी कंप्लीट ताची जबाबदारी काणयची ताका किटनाशकां कितें येता ते ताणें सांगलें इतलें घालचें न्ही उण्या प्रमाणांत घालन ताका इल्लें पेंडचे उदक न्हय पावडर 100 घालन ते झाड तें बरें 5 रावचे बरें दवरचें बरो कळो येवचे बरें मस्तू पालो झाडां अशें बरें करची झाड थाड जाल्यार
कळ उणें येता हा हा हां मुनाफ उणें येता नाही वावर उणो म्हणजे एका झाडांत ताका अंतर सांबाळचोय बारीक बारीक अंतर सांबाळचे हा तोंड हा ताचे मूळ हा बरें तोंडानी येनातले बरें बरें पळयचे हा ते किटनाशक रावनातले बरें पळयचे प्रायत करचे साद आसल्यार सकाळी सांजेर उदक घालून बरें कर ताचे मूळ बरें कर तंप दामचे बरें कच्चे बरें हा तशें आसा जाल्यार तातूंत बरो फायदो येता मुनाफो बरो आसा बरो कोळो येता नाही बरें फातूर माती वा तांबडी माती ह्या कृशयेक सूक्त सकाळी जावन सांज पर्यंत वत पडचे असल्यो म्हणजे तिकेशें उबा रावचो जागो जायचे असल्यो तांत्रीक गजाली ह्या कृशयेक लक्ती आसात तरी हेर कसलें पूरक वातावरण मोगऱ्या कळ्यांक गरज आसा आसा ते म्हणल्यार बरें तुका कांय त्या विशयान तकली बडबडत ना विशय घाले म्हणून सांगल्यार थोडे जाण छट्टे आतां आमच्या सांतेन मेळटा छट्टे तातूंत झाडां लावन फुलां काडटात टॅरिसच्या वयर आतां ग्रीन सिनरी घालतात पळय नेट घालून त्याच्या बदलाक वत पडचे कडेन टॅरिसाच्या वयर व्हरून दवर न्हू छट्ट्यां ती फुलां लावन काडटात ते पूण तातूंय मुनाफो तातूंत मुनाफा ताका जागो ना जाल्यार व्हडना तुका मन आसल्यार बरें मन आसल्यार एक व्हडली चट्टी कर्ण ताका बरें सारे घालून तुवें स्लॅबाचे वयर दवरल्यार तातूंत तुका फुलां काडूं जातात अशें करचे कृशीक आसात आसा म्हजो क्लासमेट विन्सेंट म्हणून क्लासमेट ताणें काडला हांवें पळयलां तर भोव अपुर्बाची ही एक माहिती हांव लेखतां जरी तर जागो ना टॅरेसाचें घरा टॅरेसाचेर असली कृशी करून तुमी मुनाफो जोडी येता ही एक भोव अपुर्बाचें सूचन आनी हांव चिंत्तां हाचो फायदो आमच्या स्त्रियांनी जायतीं जाणां घरांत आसात तर तो वेळ ह्या कृशयेक घालून खंडीत जावन फायदो जोडी येता न्ही भोव अपुर्बाय तुज्या वावरांत ह्या कृशयेच्या वावरांत तुज्या कुटुंबाचो सांगात तुका कितल्या मापान मेळटा म्हळ्यार ह्या वावरांत कुटुंबाचो सांगात म्हळ्यार कुटुंबाचो सांगात आसोंकूच जाय कित्याक म्हण सांगल्यार एकल्या म्हणजे आमचें कामूच न्ही तें ताणें सगळ्यांनी आमच्या सांगात मेळोवन आतां भुरग्यांनी जावं दी शिकतना जावं दी सकाळीं उठून फुलां काडून तिसकाल वचाची आनी तुजी भुरगीं त्या सुमेर जावन आसत उठत उठून बरें वावर करून तांकां इस्कालाक वचच्या पयलें तांणी फुलां बांदूंक जायना जाल्यार काडून हर एकल्याची करतात कोरना म्हणलें म्हाका तितलें कळना हाडलें हर एकली काडटात आवय बापूय वचून फुलां हाडा काडटाना भुरगीं येतात तांकां सांगात दितात हर एकली बरीच भुरगीं न्ही बरें तशें म्हणटाना तुमच्या कुटुंबाचो पुरतो पाठिंबो आसा बरो आसा म्हणजे तुज्या कृशयेचें काम जाल्या उपरांत तुजी पतीन तिच्या वावराक लागता भुरगीं कॉलेजीक वतात एक सोयरो येत जाल्यार आतां एक भाऊ भयण कितें कुटुंबाची मावशी कितें आयली जाल्यार भायर बंबय जावन तीय उठून आमच्या हांगात येतात येतात बरें बरें ती ताकाय ती उमेद आसा न्ही आतां म्हजो भाऊ लंडनान आयला ताणें करचें म्हणना जाल्यार तो येवन सकाळीं फुलां बांदता न्ही भोव बरें आनी ती बांदची कला ताका आनीक कळीत आसा बरी बांदता भोव अपुर्बाय भोव मोगाच्या वेक्षकांनो एक भोव अपुर्बाची व्याप्त अशें हांव लेखतां आमच्या कुडीक जाय आसचें सगळ्या रितीचें व्यायाम मेळटा मोतीक समाधान मेळटा आनी कोणें सांगिल्लें आसा जरी तर झाडां सांगता रूख झाडां सांगता नैसर्गिकते सांगता तुजो संबंद तूं वाडयताय मोतीक काळजाक आत्म्याक कुडीक अशें सर्वांगीण जावन समाधान शांती लाभता आनी आमची कूड भलायकी बरीत उरता खंय आनी हें नशीब हांव चिंता शहरांतल्या आमकां ना पूण खंडीत जावन अडलेंत आसा पूण त्या मनशांनी कितलो तेंप तें नशीब सांबाळतात ताजी खबर म्हाका ना कित्याक येदोळूच हडले तावन शहराक येवन वस्ती करचें एक ट्रेंड या मायग्रेट जावचें एक ट्रेंड आरंभ जाला आनी त्या द्वारे हांव चिंतां ही एक सांप्रदायीक गिरेस्तकायेची भोव सुबीत गजाल पयस जाता पूण त्याच वेळार हांव तुमकां सांगूंक आशेतां फाटल्या तेंपार हांव समजल्ल्या प्रमाणे लंडनांत जायते ब्रिटीश आसात पूण ते शहरांत नात ते सरकारी ह्या गव्हर्मेंट जॉबाक गेल्ले तांकां तांच्या निवृत्ते उपरांत शहराच्या बायला हडल्यांनी व्हड जागे मेळटात आनी त्या जाग्यांनी ते कृशी करून थंयसर एक समाधानाची संतृप्तीचें जिवीत सारतात आनी ह्या शहरांत हेर गांवांत हांव आयिल्लेच चड आसात आनी हें सत तुमी जाय जाल्यार पारखून पळया ह्या थंय आसच्या मनशां कडेन विचारा तर हांव चिंतां स्वाभावीक जिवीतच मनशाक चड समृद्धेचें संतृप्तेचें आनी त्याच वेळार जिवीत अशें खंय बॉक्सिंग खेळाक सरकर येता आनी बॉक्सिंग खेळांतले खेळगाड्याक आमी ताळकळी येता
तूं पडटाना सलवालोय म्हणून रेफ्री निर्धार घेना बागार तूं जरी तर पडलो उठानाय तर तो सलवालोय म्हणून रेफ्री निर्धार घेता हें एक जिविताचें सत्य आनी उडण्या पडण्या मदें कोण उठता तो चलता तो जिखता मानेस रायगाब एका कुटुंबान आपली मेहनत वापरची तर कितल्या झाडांची कृशी करी येता आनी कितलो मुनाफो ताणें जोडी येता पळय आतां एका तुका फावो तो जागो 40 झाडां लावचो जागो जर तर तुजे कडेन आसा जाल्यार ते 40 झाडांनी तुका लावन बरो मुनाफो काडी येता जर तर जायना ना जाल्यार एक 25 झाडां लायल्यार पावतात पूण तुवें त्या झाडाचो पोस केले प्रमाणे तुका ताचो मुनाफो मेळटा दर येता पूण बरो पोस केलो तर त्या कुटुंबान एक 25 झाडां लावन कितलो मुनाफो एका झाडांचो 4 चेंडू काडी येता एका झाडान मिनिमम 4 चेंडू काडी येता म्हणजे एक अट्टी जाली एक अट्टी जर तर 2 चेंडू खंयच्या रितीन काडी येता 2 चेंडू ते जाल्यार 50 चेंडू फूल जाले 50 चेंडू नाका तुका 20 चेंडू जाल्यार पुरो 10 चेंडू जाल्यार तुजो दीस पडतो ग्रास आरामशी वता न्हय आनी ताच्या वयर आयलो तुवें बँकान दवर येता खंडीत जावन खंडीत जावन तर येता तूं एका शिस्तेचें आनी एका हाजें मेहनतांनी काम घालें तर बरें संपादन आसा खंडीत वावर आसा न्हय दोवरी आतां पयलें धर्माक दिताले दोवरू पूण आतां धर्माक कोणी दिना आतां 600 रुपया जाले 100 दोरा 600 रुपीज न्हय तर तातूंय लाभ आसा हय ताचे वावर करतले मनीस आतां आजकाल खेळ बे लावन दोवर कोण विकतले मनीस आसात न्हय फुलां खातीर खूब बरें आतां भटकाळाच्यांक खंडीत जावन दोरान बांदूंक गुंतना तांणी फुलां बांदची सुतांत अजून न्हय हांगा थोड्या देवळांक ती परत चलना यूज जायनात आमचीच जायची म्हणजे दोरांतच बांदिल्ली जायची हो अपुरबायची गजाली बरें आतां शंकरपुराचे कळे आनी उडपाचे कळे आनी हांव चिंता हेर रितीचे मोगरे कळे अशें व्यत्यास आसा कित्याक म्हळ्यार फुलांच्या त्या सोबायेंत मोलाक परमळाक आनी इतर गजालींक लागून विविध रितीचे कळे आमकां दिसतात तुमच्या दृश्टीन कितल्या रितीचे कळे आमकां ह्या जिल्ल्यांत दिश्टीक पडटात पळय फस्ट म्हळ्यार मोगरे कळे मात्र सगळ्या वर्सान जावचे कळे मल्लिगे सोडल्यार पावसांत जाजी म्हण जातात केंपू जाजी तांचो जाय आनी जुयो म्हण आसात पूण त्याच झाडांनी जातात की हेर झाडांनी त्या झाडांनी मल्लिगेच्या झाडांनी जाजी झाडांत इंगड मल्लिगे झाडांत इंगड हय ती एकदम ग्रीन ज्या झाडां म्हळ्यार एकदम ग्रीन त्या सायड त्या टायप पडटा ग्रीन बरें मोगरी झाडां पचवी बरी आमचे सिनरी ग्रीनरी वय त्या प्रमाणे मोगरी झाडां न्हय जाय झाडांक सोड कांय गरजे म्हणना तुवें काले उदक वचून दवरल्या पावता ताका तांदूळ पावसांत पडले उडले तुका जाय झाडां जातात जाय मात्र गॅरंटी उणी ताची व्हॅल्यू उणी 4 वरां तुका फुलतात ती संजेच्या फ्रिजान दवरल्यार तुका यूज जायना मोगरी मात्र यूज जातात न्हय आनी ताका पोरंबोळ जायांक सोड कित्याक म्हळ्यार वग्गी बुलची वग्गी ताचे व्हॅल्यू उणें जाता गॅरंटी मोगरी तुका हांगा दुबय आनी खंय धाडटले तशींच आसतात तुवें ओपन करून 2 घंट्यान फुलतात ती त्या देखून 2-3 नमुन्याचे गुंडू मल्लिगे कोडयाळचे जयो म्हण आसात मस्त एक 4-5 नमुन्याचे मोगरी कळे आसात आमच्या ह्या जिल्ल्यांत त्या सगळ्याची कृशी चलता न्हय बाडकाळाची एक सेपरेट मागीर बाडकाळाचे मल्लिगेत ताणी सुतांत म्हणजे देखून ताणी आट्टी करची ना रोल करचे ना वय देखून ताचे कलर चेंज न्हय बरें हे दोळू कळ्यांचें मोल चड म्हळ्यार कितल्या रुपयांक वाडलां आनी उणें म्हळ्यार कितल्या रुपयांक देंवलां उणें आतां सोड म्हळ्यार आमकां एक टार्गेट आहा मिनिमम ताचे सोड वर्सूंक म्हळ्यार आमचे युनियन पळय आसा आमी 820 म्हणून आसा लास्ट 820 ती तुमची रेट की आमची रेट 820 रुपीज आमची रेट एका चेंडाक आट्ट्याक मागीर उणें म्हळ्यार आमी एक 100 रुपया उणें येना तो दीस आयज कोणा 80 रुपीज येत जाल्यार ते लॉस जाता आमच्या पुलकारान लॉस जाता न्हय 200 140 अशें कितें येता ते वर्सांत एक 2-3 दीस येता नाजाल्यार एकूच येना न्हय आनी आज 290 रुपीज आयचें मोल म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार आज हे आषाढ आटी
आता कली प्रोग्रामा नांत, सोल असा नांत, वय. देखून हं. पुलांक मोल उणे उणे. कोणी विकरापाक वरनात हं, हं. आणि जाय ताका रेट उणीच आज 90 रुपीज नाही गे हय. बरें बरें आज तुजो पूत इंजिनियरींग शिकाप संपवून कामाक लागला तुजी धूव M.Com शिकाप शिकता ही एक भोव अभिमानाची गजाल कित्याक म्हळ्यार जें कृशये करन तुवें तुज्या कुटुंबाक पोस करचें आनी भुरग्यांक एका बरें शिकाप दिवन वाडोवची गजाल एक साधन हें वर्तें साधन म्हणून हांव लेखतां पूण ह्या तुज्या साधनाक तुज्या दिश्टीन तुका कसलीं कारणां दिसतात पळय आमचो म्हाका एक वरतो संतोष भोगता घाले म्हण सांगल्यार हांव काजार जाले उपरांत म्हजी भुरगीं म्हजी मिसस जॉब आसली त्या भुरग्यांक थंयच ते इस्कॉल डॉन बॉस्को इंग्लीश मिडियम स्कूल शिरवा ते थंयच कामां वयताले व्हड कर एज्युकेशन थंयच दिलें ताणें सांगत आपूण व्हरतले सांगत आपूण म्हाका ते एक तरी जबाबदारी म्हजी उणी केली ताणें म्हणजे इस्काला सोडची जबाबदारी ना उणी केली आनी शिकपा विशयान पयशा विशयान जोड जोड तिका आमी वय बरी ती फीस बांदताले बरी ती करताल्या मागीर उसल्या शिक्षणाक सीट आमचे गव्हर्मेंट वय. कितें मेळ्ळां आमी तें पुरो काडया आमी कांय पयशे दिवन म्हणले कॅपिटेशन डोनेशनाची गजाल एक्स्ट्रा पयशे दिवन ना. शिकयले ना नाही गे ना म्हज्या भुरग्यांक तशें नाही म्हणजे तांकां मेरिटाचेरच मेरिटाचेरच ताका इंजिनियर सीटांनी पुरो नाही मेळ्ळे गे. पुरो मेळ्ळे आळवास कॉलेजींत इंजिनियर शिकलो नाही गे एक वर्स ताणें म्हळ्यार घरा दुसऱ्या बसार पॉयंट करचें पडलें नेक्स्ट इयर आळवास मोहन आळवान म्हाका सांगलें आमी बस घालता तुका हॉस्टेल नाका म्हणून ताणें मागीर आमच्या बिचर रोड तेणी म्हणसर बस घाल्या म्हणजे सदांय बस डेली अप एंड डावन नाही गे डेली अप एंड भोव वापर बरें. पण ह्या तुज्या साधनांत तुका हेर कितली सप्ती म्हणजे आजकाल आमचे जायते कृषीक साद्या कामार आसचे हेर वायट सवयांक लागून शिस्ते विणे काम करीन अशें आदायी जोडून कुटुंबाक कश्टार गेल्ले आसात ह्या दिश्टेन तुका कितें भोगता म्हळ्यार ते आतां एक सांगची जाल्यार गजाल तुका येता मस्तू जाण तशें करनात बरें कर काम करना जोड न्हू तेज्या बायल भुरग्यांक पोसून आसात पूण थोडे जाण एक पिवण्याची संवय आशिल्ले मनीस सांजेर इल्लेशे टायट जावन आयले घडले ताका घरच्याचो सौम्याकडे सपोर्ट मेळनासताना ताका हेचेर केलें ते क्लॅश कुटुंबांत असमाधान जाताना ते मागीर ते चड बोळ जावन गेल्यार मागीर ते वायट आयलां वाय तेही सोरो सोडिल्ले मनीस मस्त जाण आसात आसात मस्त जाण सोरो सोडले मनीस आसात ते बरे आहात नाही गे आवय बापायक बरें मोग्यान भुरगीं भायर वचून पोसिले मस्त जाण आसात नाही गे ते मस्त क्लॅश जावन आयले ते मागीर काले काले जाला भोव थोडी कुटुंबां तुज्या दिश्टीन मस्त उडी नाही गे. मस्त रॅर बरें म्हाका मेळ्ळ्यार हांवें तांकां सांगल्या समजल्या हय भोव बरें हय भोव मोगाच्या विक्षकानो एक भोव आदर्शपण हांगासर आसा जावंक पुरो मानेस्त इग्निशियसान सांगिल्ल्या प्रमाणे जायते कडेन आमकां आयकूंक मेळटा पूण आजकाल तसले संदर्भ उणे आज शिकाप सरत आसतना हेरांक पळयत आसतना आपणाच्या भुरग्यांनी आपणाच्या कुटुंबांनी एका पावंड्याक फावा जाय म्हणलें एक चिंता दोन मेहनत घालतात आनी आज इग्नेशियसाचें कुटाम एक आदर्श कुटाम अशें समाजान सोंपता कितें जावं सरकारांतावन तुमी कृशीक कितें अपेक्षितात आतां सरकार कृषी म्हणून सांगल्यार तुका आतां पयल्यान गुता पेपरार सदांय वाचताय तूं रायतार आत्महत्या म्हणून वय ते आमकां येना अन्वय जायना आमकां मालिकी कृषिकारांक ते अन्वय जायना आमकां ते रायताचे काले प्रॉब्लेम ना आमकां मालिकी कृषिकारांक सरकारान काले म्हणून सांगल्यार आतां जावं पुरो नागार्जून आनी पुरो जाला वय ताचे इफेक्ट इल्ले आमच्या मालिकी कृषीक पडटा म्हणले एक सायन्टिस्ट लेवलार आमी चिंतप आठ पेलां कित्याक म्हळ्यार ताचे म्हळ्यार ते दुरो तो ह्या ग्रीनरीक इल्लोसो इफेक्ट येता म्हणून आयकलां हांवें आयकलां पूण म्हाका ताच्या विशयान संपूर्ण म्हायती ना पूण आतांच्या तंत्र मट्टाक सरकारांत जाय आसलो फाटी मेळटा म्हणजे आदी मेळच्या प्रासात आतां मेळटा तुका एक 8 दीस आसल्यार कालें करी येता नाही गे भोव वापर बाय लोन काडी येता कितें करी येता आतां आमच्या बिस्पान तूं मस्त सहकार दिला न्ही बिस्पूत म्हणटा तुमी कितें स्त्रियानो कितें करूंक ते करा आमच्या देशांतून आमी कितें तुका दिवंक साद आसा कितलीं आयोजन केलें आमच्या इगर्जेंत कितलीं 16 आयोजनां नवी केल्या आतां उडपी दियासी भोव वापर बाय हांव जाणा आयोजन केल्यात ती तांकां पुरो जाणांक ते ट्रेनींग दितात भोव वापर बाय आनी हांव चिंता एक कृशीक जावन फुलांचो कृशीक जावन पयले फावटी सरकारांतावन जाय असो पाठिंबो मेळटा म्हणले एक तृप्तेचे आशादायक जाप मेळटा आसतना
त्या दिश्टीन हांव सरकाराक उल्हास पटयता आनी तो पाठिंबो मुंदरचून खंयचोच कृशी खंयचोच मातयेचो सुपुत्र जो आमच्या बशयेक शीत घालता तो खंयच्याच जीवघाताच्या कामाक वचून अशें बरें जिवीत सारूंक सकून दी अशें हांव मागतां. कितेंय जावं DSCGंतल्यान तुमी सांगलें फुलांच्या कृशिकांक आदार आसा पाठिंबो आसा. उडपी DSCGंत आनी मंगळूर DSCGंत ह्या फुडें तावन कसलीं क्रमां ह्या बाबतींत घेतल्यान? म्हळ्यार आतां उडपी दियेची सोड अशी कृषी माल्ली कृषी उडपी दियेची सोडाची कोडयाळान नांत ते देखून कोडयाळांत बिस्प आमचो पयले एकच आसलो. वय आमचे डिवायड जाल्या उपरांत ही पुरो योजना वय मागीर घाली इंगड गेली देखून आतां आमची उडपीची दियेची ह्या योजना बरी आयल्या म्हणून सांगेत म्हाका नाही जाय असो सगळो पाठिंबो आनी तरबेती दिवची योजना मांडल्या म्हयन्याक एक मिटींग सकट आसा. नाही भोव अपुर्बा. बरें तुज्या जिवितांतलें एक गोडशें घडीत आमच्या सगळें वांटून घेवं येता गे? पळय आतां गोडशें म्हळ्यार हांवें तुका काले म्हूण सांगी येता. उदाहरण सांगचें जाल्यार आतां हांवें गोडशें म्हूण सांगल्यार आतां आमच्याच घरा आतां म्हजे कडेन 40 झाडां फुलां झाडां आतां म्हणचीत. आतां एक फुलां जाताना म्हाका एक 40 चेंडू फुलां जाले म्हणचीत. त्या संदर्भार एक हप्त्याक 20,000 रुपये पयशे पट्टी मेळिल्ली आसा 7 डेजाक. ती म्हाका मेळ्ळी आसा पूण हांव मेळ्ळी म्हूण सांगूंक म्हाका जायना. देखून तुजे कडेन सांगचें जाल्यार ती एक म्हाका व्हडलें गोडशेंत जिवन म्हूण सांगयत. नाही आमच्या बालभुरग्यांक म्हळ्यार आमी इतले मिनात केली इतले पयशे आमकां आयले बरें मोल पडटना. मोल पडटना म्हणजे त्या मेहनतेक एक बरो प्रतिफळ तोय चिंतल्या चड जावन मेळटना. तो जाल्यार अनुभव तुका दादूस काय दिता? ते म्हजे लागीं आसात. पूण वर्साच्या जायत्या म्हयन्यांनी थोड्या म्हयन्यांनी असले अनुभव जातात. मिनिमम एक फुलांचो कुळवार मिनिमम म्हयन्याक 20,000 वयर जोडटा. म्हज्या काट्यार एक 25% मनीस जोडटात. नाही 125% जोडटात. भोव अपुर्बा जोडटात. कित्याक म्हळ्यार हांव आनी म्हजे आमी ते कोणाक सांगूंक ना ताचें नांव सांगूंक ना. नाही पूण जोडटात. भोव बरें. आज दायजी वर्ल्ड 24/7 तुजो अनुभव एक कृषीक जावन कृषी फुलांचे धंदो करचो व्यक्ती जावन एक केटरिंगाचो उद्यमी जावन तूं माय भाशेन वांटता आसतना तुका कितें भोगता? तुज्या काळजांत मनांत कितें सांगूंक अपेक्षीत तें आमच्या विक्षकांक तुवें सांगी येता? पळय म्हज्या जिणेंतच हांव म्हज्या जिवानांतच दायजी वर्ल्ड 24/7 जिवानाचो फस्ट संदर्शक जावन आयलो. हांव येदोळ खंयी वचोना. नाही ताका पयलें तुमकां हांव आभारी जावन आसा. देव बरें. आनी तुका रेखो उदाहरण केल्यार तुवें म्हाका कितलो फाटीं दिवन म्हाका तुवें सहकार दिवन म्हाका क्वेश्चनां तुवें विचारन त्या विशयान बरी माहिती म्हाका तुवें दिवन म्हाका हांगा तुमच्या मुखार बसोवन आदार दिल्ल्याक तुका मस्त देव बरें करूं. देव बरें. सांगात दायजी वर्ल्डाक देव बरें करूं. देव बरें करूं. भोव अपुर्बाय. मानेस्त इग्नेशियस आज एक कृषीक जावन तांतल्या तांतूं कळ्यांचो पोस करून व्यार करून तुजो अनुभव आमचे सो वांटलाय. आयच्या ह्या प्रसंगाचो प्रधान शेवट असो हो. शहरांत जावं पुरो इजय देरेबैल बोंदेल एका काळार जायते मोगरे आसले आनी हे कळ्यांची कृशी करची आमची पुर्वजां आसलीं. पूण आज तो काळ बदलला. ह्या जाग्यांनी आज कॉन्क्रिटाची बांदपां उबे आसात. त्या देखून ही कृशी ह्या कृशिकांत दिसची नात. पूण ह्या शहराच्या भायर जायतीं आसात आनी कांय थोडीं आमच्या विक्षकां मदलीं आपल्या जिवनाचें संपादन करूंक कसली एक वाट पळोवंक म्हणून चिंतात तर तसल्यांक ही कृशी निजायकी उक्त्या हातांनी आपयता असो हांव उलो दितां. तुमच्या लागीं फावो तें जागो आसा आनी जाय आसची साहेत आनी माहेत दिवंक आमच्या DSCGंत आनी उडपी DSCGंत जायतो वावर चलता आनी ह्या खातीर आमच्या धार्मिकांक शाबासकी फावो. आमच्या सरकारांतून फाटिंबो आसा आनी हातूंत हेळिल्ले जायते मार्गदर्शक आसात. तांचो मार्गदर्शन घेवन तुमी ह्या क्षेत्राक देंवन तुमच्या कुटुंबांत समाधान संतोष आनी एक संपादन जोडूंक साथ जावन दी अशें मागता आसतना आयच्या आमच्या प्रसंगाक येवन तुज्या जिविताचो अनुभव तुज्या व्याप्तीचो अनुभव ह्या कृशेचो अनुभव आमच्या सगळें उक्त्या काळजान वांटलेल्या खातीर तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुका आनी तुज्या कुटुंबाक प्रत्येक जावन तुज्या दोगांय भुरग्यांक सर बरें मागता. बरें भविश्य आश येता आनी तुजे तावन हेर जायतीं प्रेरण जोडून दीत आनी तुमच्या तावन आनीकय जायतें बरेंपण लावून दी अशें मागून दायजी वर्ल्ड 24/7 बाबतींत तुका काळजान तावन आभार म्हणटा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. भोव मोगाचें न्हू.
मनशाच्या जिवितांत फाटल्यो यादी विशेष रितीचे चिंता पाठोवंक अवकाश दितात कांय थोडे फावटी थोडे दीस आसात जे रडले ते आमी आतां चिंत आसतना हांसो हाडटात आनी कांय थोडे फावटी आसात ते दीस हांसले ते आज चिंतना रडोवंक येता. हें मनशा जिविताचें स्वाभावीक पयण. ह्या गोडश्या कोडश्या यादींनी सुरंगार आयिल्लें एक पयण आनी ह्या पयणार तुवें मोगऱ्या कळ्यांचो परमळ सोडयता वा गाणेऱ्यांचो तो अवकाश तुज्या जागी आसा. तो तुज्या जिवितांत तुका मेळिल्लो अवकाश तो कसो सारताय तो कसो वापरताय तो तुजेर होंदून आसा. तुजी व्याप्त ल्हान वा व्हड, तुजें व्याप्त कृशीक या कैगारीक, तुजें काम तुजो धंदो तो तुवें विसरलो तें गरजेचें न्हय, पूण त्या धंद्या मुखार तूं दवरताय तो शेवट, तुजो इरादो, तुजो दिश्टाबो, तुज्या समाजाक, तुज्या कुटुंबाक, ह्या देशाक जें कितें करूंक साध्य आसा म्हणलो एक स्पश्ट दिश्टाबो तो तुज्या मुखार स्पश्ट आसा तर यशस्वी तुजी जातली. असली यशस्वी तुजी जावं तुज्या कुटुंबान समाधान, संतृप्ती, संतोष सदांच रास करूं अशें मागता. परत आमी मेळया मुखल्या हप्त्यान ह्याच वेळार नव्या मनशा सवे नवे विशय नवी सवालां घेवन. सो मेस्तांक आमची माती आमची मनशां ह्या कार्याच्या बाबतींत देव बरें करूं म्हणटा. परत आमी मेळटा बरें.